लाईव्ह चालू कर. नमस्कार माझ्या सगळ्या गोंयकारांक भावांक भयणी. जे आमचे गोंयांत आयज सरकार जे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जे आसा खरोखरच इतले मग्न आहा इलेक्शनाच्या ड्युटीन, इलेक्शनाक आमदार, चीफ मिनिस्टर गोंयच्या स्टेटीचेर पावता आनी गोंयांत डेलीचे डेली प्रॉब्लेम चालू आसा. गोंयांत डेली एक ना दोन खून चोरी मारी चालूच आसा. आनी तेतून आयज आमचो गोंयचो भुरगो हे एक्चुली आमकां दाखोवंक कळना. हेजेर तुमी पळोवंक शकता आयज सरकार कसो चलता. तो भुरगो यंग 34 वर्साचो भुरगो 34 years ओल्ड लायनमॅन हो लायटीच्या खांब्यार चडलो. पोटाक लागून कोण काम करता. प्रत्येक जाण भुरगे आयज आमकां जॉब सोदता आनी ह्या सरकारान जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर जो आसा बाब सुदीन ढवळीकर ताका हांव सांगूंक करता गापत्यांक गोरवां आनी भटांक तारवा. गापत्यांक गोरवां आनी भटांक तारवा. हे सुदीन ढवळीकराच्या कारकिर्दीन जवळ जवळ 4 भुरगे आमचे पिड्ड्यार जाले. 4 भुरगे पिड्ड्यार जाले. एक विरनोड्याचो भुरगो, बिचोलचो भुरगो, आता कोलवाळचो भुरगो आनी मांद्रेचो भुरगो. हे भुरगे एकदम घरातले संसार करपी भुरगे. एकटो फाटल्या दिसांनी एकटो लग्न जालो 6 म्हयन्यांनी भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो. आनी हो सुदीन ढवळीकर सांगता एका वाटेन इलेक्शनाच्या बाबतीन सांगता तो 40,000 मतांनी खंय भारतीय जनता पार्टी सरकार खंय फोंड्या तालुक्यात निवडून दितलो. 40,000 वोल्ट जे आसा, वोल्टेज जी आसा, लायटीचो करंट जो आसा हे भुरग्याक मारलो आनी जितो मारलो मरे तूं. अरे सुदीन ढवळीकर तुका हांव स्पश्टपणे सांगता रे आयज तुजे कडेन जमाना. तुमचे कडेन सरकार चलोवंक जमाना. लोकांक मरे जिते मारूं नाकात. तुमचे कडेन जमाना न्ही. घरा बसात. हे भटपण करताले न्हू तेजेरूच तूं प्रसाद घे आनी पोट भर. तुका स्पश्टपणे सांगता आमी. तुका खरो म्हणजे तूं आयज वैयक्तीक आयज सांगूंक जाय आसलें आपूण बाबा चुकलो 4 भुरगे पिड्ड्यार जाले. तुका काळीज आसा रे. तुका भुरगो आसा मरे. तुका चेडो आसा मरे. तुजे चेड्याक तूं आतां पॉलिटिशन करतलो आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी जिते मारतात रे. तुमचे कशें घट्टण जातले पाड पडटले आमकां खबर ना. हे भुरग्यांक तुमी जिते मारता आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आनी ते बी तुमकां दिसता म्हाका कितें तरी पयशे दिवन तुमी कामां करतात. असे भुरगे फाटल्या दिसांनी घेतलेत तुमी आनी आमच्या भुरग्यांक जर तुमी सेफ्टी दिवंक शकना न्ही तर तुमी बाबा सोडात ते. तुमकां निवडून तुमी लोकांचे जनतेचें काम करूं शकना. तुमचे कडेन जमाना. आतां गोंयचो CM खंय आसा रे तो. खंय आसा रे तूं. खंय न्हिदलो आयज. गूड. आतां तुजो अमित शाह येवपाचो 24 तारखेक. ताका सांग कसलें प्रोटेक्शन गोंयकारांक दिता ते. डेलीच्या डेली एकटो भुरगो मारता. डेलीचे डेली एक्सिडंट जाता. डेलीचे डेली चोरी मारी लोकांच्या घरान वचोन मरे लोक मरे. आमचे ते मडगांव दिसाक तशेंच जाला. लोकांक मरे प्रोटेक्शन ना. लोकांची घरां फोडटा. पोलीस कितें करता. पोलीस इलेक्शनाच्या फाटल्यान पडलेले आसा. आमी गोंयच्या जनतेक सांगता हे आमी हेजेर एक्चुअली मरे आमकां बऱ्या दिसांना उलोवपाक येयले. आमी मिडियाक रिक्वेस्ट केले मातशें येयात तुमी. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज मग्न जालेले आहा इलेक्शनाच्या बाबतींत. गोंयच्या लोकां बद्दल कांयच पडलेले ना. हे पोटा फाटल्यान आपले पडलेले आहा. लोकांच्या हेजेर मरे लोकांच्या मतांचेर हे आपली घरां दारां आपले पिढी हे पयशे करपाक फुडें सरलेले आसा. हेंचे कडेन आसले कितें आनी जालें कितें रे. हेंचे पयसो येयलो खंयसून. आमी गोंयच्या जनतेक सांगता हे भुरगे आमचे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा न्हू. आयज जो भुरगो जाल्लो हा पिड्ड्यार न्हू सुदीन ढवळीकरान आयच्या दिसा खरो जो जाती खरो जो कास्ताचो जर आसा न्हू सुदीन ढवळीकर आयच्या दिसा तेणी राजिनामा दिवपाचो. खरो जर आसल्यार दितलो. म्हाका दिसना तो दिसचोच ना. कित्याक दिवचोच ना. हो मनीस जो आसा न्हू शेड्डो कसो खंयच्या पार्टीन घुसता हो. तेणी सांगूंक जाय. आयज फाटल्या दिसांनी म्हणटालो काँग्रेस पक्ष सोंपलो म्हणून. काँग्रेस पक्ष सोंपोंक ना. तूं मनशांक सोंपयलो. तूं मनशांक सोंपोवपाक येयल्लो आसा. पक्ष केन्ना सोंपना. तुका आयज सांगता हांव सुदीन ढवळीकारा तुजें नांव घेवन सांगता. तुका चॅलेंज करता हांव. तूं जबाबदार आसा हेका. हो मनीस जे मेल्लेले आहा भुरगे आमचे हे मेल्लेले आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 4 भुरगे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा. तूं जबाबदारी घेतली. आपूण जबाबदारी कसली जबाबदारी घेता रे तूं. जबाबदारी कसली घेतलो तूं. कोणाची जबाबदारी घेतलो. आमी आयज प्रेस माध्यमांतसून अख्खे गोंयकारांक सांगूंक करता हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज लोकांचे जिवाचेर मरे घरदारां आपली भरतात आनी लोकांची घरां खाली करतात. हो भुरगो 34 वर्साचो भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. तेणी आजून पासून तो वचून सांगूंक ना. आतां हो इंजिनियर येयला. चीफ इंजिनियर येयला. तो ताका आपणाक कांयच खबर ना म्हणटा. हांगा पळय विद्युत भवनात अख्खे गोंयचो इन्चार्ज ताका विचारले. काही मिडियांनी विचारले ताका कितें खबर आसा का म्हणून. तो म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना. अरे काय खबर ना. हांगा तुका पयशे कितले दिसाक येता ते खबर आसा. हे इंजिनियराक दिसाक पयशे घसून टेंडरासून घसून तांकां पयशे खबर आहा. खंयच्या दारांसून फाटल्या दारांसून बॅगा खंय ते खबर आहा.
पूण हो भुरगो पिड्ड्यार जालो हेका खबर ना खंय. सुदीन ढवळीकर आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर तुमकां दोगांकूय हांव आयज सांगता, आयज तुम्ही लोकांकडे इलेक्शना बाबतीत लोकांक बंडला मारात तुम्ही, कितें सांगात तुम्ही. पार्टी विकून येतली म्हणून लोकांचे कुस्ताचे लोकांक जिते मारून तुम्ही मरे हे पळय हे जे भुरग्याक कोळसो जाला पळय हे पळय येता रे तांकां तुजे कडेन डिपार्टमेंटाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मरे तुमकां मरे सगळी सामुग्री दिता, तांकां मरे A to Z मरे प्रोटेक्शन दिता. तुम्ही हे चोरतात तुम्ही. हे निसणी पळयात कसली निसणी दिल्यात रे, कितें दितात तुम्ही रे. लोक मरे तुमकां टॅक्स पेयर पयशे दिता न्हू सामुग्री हाडपाक, ते वयता खंय रे. तुम्ही फक्त पयशे मेजपाक. आतां त्यो हाय टेन्शन लायन ज्यो घातलेल्यो आसात न्ही, हाय टेन्शन वायरी ज्यो घातलेल्यो आसात खंयचे तरी गुजरात कंपनी तेंच्यांनी व्हडले लायन ओडपाक दिल्लेली आसा. खंयसून बंद करूंक जाय, खंयसून चालू करूंक जाय, कोणाकूच ट्रेनिंग दिल्लेलें ना. आनी गुजराती मनीस येयले काय ना तांकां हे कामां दितात, बॅगां दितात न्ही. सुदीन ढवळीकर तुका कापासता आहा जाल्यार हांव उलयलां तुजे कडेन, जाता तें करून घे म्हाजें. खरें म्हणजे मरे हांव जो आसलो न्हू पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दितलो आसलो तो बिचोले कोणाचे सुदीन ढवळीकराचे आनी इंजिनियर जो इंचार्ज जो हांगा बसलेलो आहा वयर हे बसलेले आसात न्ही. आमचे कुस्ताचे म्हयन्याचे पगार घेतात, टायम टू टायम पगार मेळटा तांकां. आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांक टायम टू टायम पगार मेळटा. जर टायम टू टायम पगार मेळटा ते मिनिस्टर जे आहे टायम टू टायम पगार घेता. मिनिस्टरांक आयचो बसा पगार मेळटा हो. आयज हेंचेर फरक म्हणजे मेळत नाही, हाका गुन्यांनी शापटूंक जाय आसलें हांकां, मेळोंक जाय आसलो मेळची. हो आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर हो जो म्हणटा न्हू शेड्डो म्हणटा न्हू खंयच्या पार्टीक लागता तो सुदीन ढवळीकर. अरे तुका जर खबर ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची तू जबाबदारी कित्याक लागून घेतल्या. म्हणून आमी ताका सांगता आयचे दिसा तूं रिजायन जा. फरक कापास जाल्यार रिजायन जाता. आनी गोंयच्या सीएमांकूय सांगता तूं वच. आनी कितें जालें तें पळय आतां तुजे एरियेक जालेलें आहा, बिचोले सायडीक एरियेक जालेलें. अरे तूं सांगता व्हडलें मरे आमी सुदरले हे केले ते केले. सादी तांकां तुका गाडी दिवपाक जायना, सादी तुमकां जे प्रोटेक्शन जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लायनमॅन वयर चडटा तांकां कितें दिवपाक जाय, कशी ट्रेनिंग दिवपाक ते तुमचे कडेन ना. तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक आहा, बीजेपीची स्ट्रॉंग कशी बूथ करपाक तुमकां ट्रेनिंग आसा दिवपाक. पूण हे लोकांचे जे सेल्फ जे टॅक्स पेयर जे आसा न्हू तांकां जे तुमकां पयशे दिता न्हू तांकां तुमकां प्रोटेक्शन दिवपाक ना. पूण बीजेपी कशी स्ट्रॉंग करूंक जाय, खंयचे बूथ तुमकां स्ट्रॉंग करूंक जाय कळटा. हे तुमचे मरे खरोखर तुमचे गट्टाण जातले. हांव सांगता गोंयच्या लोकांक हेचे गट्टाण जातले आनी गट्टाण जातले. हे भुरग्याचे तुमकां मरे अक्षरशः श्राव आसतले. गोंयचे जनतेक सांगता हांव सुदीन ढवळीकराक लागीं धरूं नाका हे मनशाक. हेनी मनीस सगळे सोंपयलेले, पार्टी सोंपयलेली आसा, सगळे सोंपयलेले आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सोपोवंक करता तो. पळय आतां दीस इज अ 4th डेथ म्हणटा त्या भशेन. आनी प्रत्येक फावटी ढवळीकर कितें म्हणटा की आपूण इन्क्वायरी सेटअप करतलो. ती इन्क्वायरी खंय पावता, कशी पावता, ताजो निर्णय कितें येता आज पर्यंत लोकांक खबरच ना. आनी म्हणूनच आमी प्रत्येक फावटी पळयतात एक केस जाली कांय दिसांनी परत आनी एक केस जाता आनी रिपिटेड जातात. त्या खातीर म्हाका दिसता की बाबा ही यंत्रणा चलोवपाक सक्षम ना आनी हांणी सोडपाक जाय हो डिपार्टमेंट. नाजाल्यार सीएमान एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय ताचेर की बाबा समज म्हूण तूं हें चलोवपाक शकना जाल्यार तूं तें खातें आहा तें रिजायन जा आनी तूं एक आमदार म्हूण राव. कारण कितें आसा हें रिस्पॉन्सिबिलिटी खातें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD खातें. कित्याक आमी पळयतात मेजर जे पळय आतां डेथ जातात ते रस्त्याचेर जावपाक लागल्यात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जावपाक लागल्यात, बुडून जावपाक लागल्यात. त्या खातीर आमकां एक दिसता आनी भिरांत लोकां मदीं पातळयल्या की हें जें पळय कितें तुमी यंत्रणा चलयतात, ज्यो लोकांक तुमी रस्ते दिवपाक म्हणटात, मागीर तुमी कितें म्हणल्यार उदकाच्यो मागीर इलेक्ट्रिसिटी, ह्यो यंत्रणा तुमच्या हाती भायर गेल्यात त्यो तुमच्यांनी कंट्रोल करपाक जायनात. त्या खातीर म्हाका एक सीएमा कडेन एकच रिक्वेस्ट आसा की तुका समज म्हूण तूं खरोखरच पारदर्शी समज म्हूण तूं हें दिवपाक जाय सुविधा जाल्यार ह्या ढवळीकराक तूं काडून उडय. कित्याक आतां 4 जाण डिपार्टमेंटाचे आनी खास करून एक हेल्पर जे गरीब वर्गांतल्यान आयिल्ले जांचे फक्त आपलो रोजगार जो पाहिजे आपलें पोट जें पळय चलतालें तें तुमचें हाजें चलतालें, कितें तरी सर्विसाचें चलतालें. एक कुटुंबाक एकलोच मनीस आपलें चलयतालो, घरदार चलयतालो. आनी असल्या कुटुंबाक समज म्हूण तूं समज म्हूण धीर दिवपाक शकना, समज म्हूण तांकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार तुजी आनी कांय गरज ना. म्हाका दिसता ढवळीकर तूं रिजायन जा, तुजी आतां गरज ना. कळ्ळें तुका MG पक्षाक तुवें काबार केलो, सोंपयलो आनी MG पक्षाक आतां वयर काडटलो म्हूण खुबश्यो गोश्टी उलयतालो त्योय बी आतां तुज्यान जावपाच्यो नात. कित्याक तूं मोगो पक्ष जो पळय आसा तो आतां मोगाळ गोंयचो पक्ष करपाक सोदतालो. तेन्ना तुका आमी धपटिलो परत, कळ्ळें. तेन्ना परत तूं तुजे शुद्धीर आयलो आनी म्हणपाक लागलो ना आमी चुकले खंय तरी आनी आमी मोगो पक्ष आमचो पक्ष आनी अशें तशें. पूण मोगो पक्षाक लागून तूं कांय करिना. तूं फक्त आतां कितें आहा त्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोट्यांत वचून कितें काय म्हणल्यार आपली पोळी भाजता. त्या खातीर तुका समज म्हूण तूं त्या गोट्यांत वचपाक जाय जाल्यार तूं पार्टी ती सोड आनी बिंदास वच MGPक. तुका कोण कांय म्हणपाचो ना. आनी आमच्या ताब्यान ती पार्टी, कळ्ळें तुका, की बहुजन समाजाची पार्टी. तुका ती कित्याक म्हळ्यार पार्टी जी पळय आसा
तितून नादाक थंय लावपाची न्ही कळ्ळें तुका थंय कितें काय म्हळ्यार ती दावणी बांदपाची न्ही तूं सुदर हांव तुका हेच सांगता तूं कित्याक म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीच्यातल्यान भायर सर कित्याक तुका कांय थंय रेस्पेद ना तूं कुत्र्या भशेन तुका थंय कितें म्हळ्यार ट्रिटमेंट मेळटा तूं आतां फक्त कितें आसा आपलें जें पळय कितें आंगलें आसा तुजी कात आसा ती सांबाळपाक थंय आसा तूं त्या खातीर हांव तुका एकच सांगता नाजाल्यार हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता हाका भायर उडयात हो कांयच कामाचो न्ही कळ्ळें तुका आनी आमच्या बहुजन समाजाचें आनी पार्टीचें नांव काबार केलां त्या खातीर हांव तमाम गोंयच्या लोकांक सांगता की बाबा हाजेर प्रेशर हाडात आनी कितें काय म्हळ्यार भारतीय मोगो पक्ष जो आहा तो सोडपाक जाय मोगो पक्ष हाणें सोडलो जाल्यार खंय तरी आमकां दिसता की मोगो पक्षाक खंय तरी बरी उजळणी येतली मुखार बरे दीस येतले नाजाल्यार आमचो मोगो पक्ष काबार जातलो सोंपतलो धवळीकर सोंपयतलो थँक्यू हांव आतां एक तें उलोवंक सोदता आतां 4 आमचे गोंयचे भुरगे बाबडे तरणे भुरगे डेड जावन गेले आनी मेन म्हणजे अशें आहा कितें आसा पळय हे आमी लायटीचे जे कनेक्शनां करतात आनी कितें करतात तर हांव म्हणटा जेन्ना एक कामदार तो लायनमॅन आसो तो एक आनी तो खांब्यार वयर तडटा पळय तेन्ना ताका करंट पास जाता कसो हांव म्हणटा तो करंट तुमी ऑफ करून चडयनात वयर म्हणजे हेचेर कितें तरी म्हाका अशें काण दिसता हे आमी शिरीश मागता पळय गोंयकार आमकां शिरुशे दिया म्हणून पण हे शिरुशे दितात आनी हो सरकार तांकां मारता अशें तरी आमकां दिसता कित्याक जेन्ना लायनमॅन लायटीच्या खांब्यार चडलो आसता पळय तेन्ना ताका खंयसून स्पार्क कसो कॉन्टेक्ट जाता रे तेचो मेन शूज ऑफ करून चडना तो आनी तो मेन शूज परत तो वयर आसता चालू कोण करता पूण हांव इतलें सांगूंक सोदता आमच्या ह्या BJP सरकाराक कडेन कांय एक डिसिप्लीन आसा तांकां फक्त जाय त्यो खुर्च्यो आनी तांकां लूडमार करून गोंयांक आमच्या लुडपाचें आसा तर बारीक तर पयशे तुमी जाल्यार गोंयांत कितें चल्लेलें आसा आज हो सुदीन ढवळीकर जो म्हणटा तो जेन्ना जेन्ना निवडून येयल्लो आसा पार्टेक जे पार्टीक तो केल्लो आसा ते पार्टीचो सत्यानाश केल्लो आहा आनी त्या लोकांचो सत्यानाश केल्लो आसा पळय तो काँग्रेसीन गेलो काँग्रेस सोंपयत गेली तेणी MG तर सारकी सोंपयल्ली आसा MGचें नांवूच ना करून दवरलेलें आसा तर म्हाका सांग तूं ह्या असल्या आमदाराक हे BJP सरकार जर बरो म्हणटा आनी आपूण जर गोंय बरें सांबाळटा म्हणटा जाल्यार असल्या फटींग सरकारान तुमी ह्या ढवळीकाराक कित्याक घेतात ताका तुमी डायरेक्ट भायर मारचो आयज आमी अशें फाटल्या दिसांनी थोडी अशी गजाल आयकलेली आसा आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेची गाडी खंय तरी पंक्चर जाली जाल्यार त्यो दुसऱ्या पुलिसाच्या गाडयेन बसपाक तयार ना आनी आतां जर पळयशीत तो गेल्ले फावट तेजे कडेन 2 गाडयो आसतात एक तोप आसता एक फाटल्यान खाली गाडी वयता तो स्वता तुमी सेफ्टीक 2 गाडयो घेवन भोंवतात आनी आयज जो एक लेबर आमचो गोंयचो भाव एक काम करता ताका सेफ्टी ना काय म्हणटा हांव तर अशी सेफ्टी जर तुमी दिवंक शकना जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता आमचो CM म्हणटालो आपूण 10 वर्सां सरकार चलयलो अरे कितें चलयलें तूं तुका हांव एकूच सांगता तुका जर सरकार चलोवंक जायना तूं डायरेक्ट रिजायन जा आनी तूं एक आमदारगिरी म्हणून कर तो मिनिस्टर जे हे मुख्यमंत्र्याचे लायकीचो ना अशें तरी आमकां दिसता कित्याक आयज जे पर्यंत BJP सरकार गोंयांत येयल्लो आसा आयज तुजे 10 वर्सां कारकिर्दीक कितले एक्सिडेंट कितले मर्डर कितले रेपी कितल्यो चोऱ्यो कितें जालां तें आमीच विचारलेले आसतले हे उलोवन मिडिये कडेन आनी मिडिये भाव बाबडे हे काडून लोकांच्या फुड्यान घालता तरी तुमकां BJP सरकार कांय पडलेलें ना म्हूण हांव एकूच सांगता तुका जर सरकार चलोवपाचो आसा आमच्या CMाक सांगूंक सोदता ह्या ढवळीकाराक आयज 24 वरां पयलीं ताका तुज्या पार्टीचो भायर मार आनी तूं दाखय कितें आपूण खरो एक गोंयचो एक CM आनी गोंया खातीर खरें काम करता तेन्नाच तुका आमी मानूंक शकता नाजाल्यार आमी मानूंक शकना इतलें सांगून हांव मिडियेक देव बरें करूं म्हणटा संजय तेन्ना आमी सेफ्टी मेजर म्हणटा आमी ग्लोव्स म्हणटा शूज म्हणटा तेंचे जे सेफ्टी पाने आसता तेंचे कडेन हे यंत्रणा हांकां कित्याक दिना असो प्रश्न सुद्दां येता कित्याक लागून दिना न्ही आतां अनिलान सांगलें गोंयचे CM जे फाटल्यान फुडल्यान हांव उदाहरण दिता स्पश्टीकरण हे आनी खरें आसा की गोंयचो CM जेन्ना गाडी आपलो ताफो घेवन फाटल्यान फुडल्यान पुलीस घेवन भोंवता फाटल्या दिसांनी तेजी एक गाडी इनोवा गाडी तेजी आसली फॉर्च्युनर गाडी आसली गाडी तेजी पंक्चर जाली म्हणून ताका काडपाक टायम नासलो पूण तो पुलिसाची गाडी आसा पुलीस पायलट गाडी आसता न्हू ताका सांगलें की पुलिसांनी फुडले गाडयेन बस नाल्यार फाटल्या गाडयेन बस फाटल्या गाडयेन बसपाक तयार आनी फुडल्या गाडयेन बसपाक तयार ना आपले ताका लागून तिणी कितें केलें 2 गाडयो फाटीं फूट आसता केन्ना गाडी पंक्चर जाली काय फाटल्यान ताका सेफ्टी म्हणून हे सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जे भाव आमचे जे वयर चडटा तांकां हातीन हँड ग्लोव्स नासता ते सर्वंट ते सांगूं शकना इंजिनियर सांगूं शकना हे इंजिनियर बसलेले आज वयर हे चोर कास्ताचे तांकां जर सांगलें न्ही हाडून दी म्हणून तांकां ते ट्रान्सफर करतले इंजिनियर हे कित्याक लागून स्टाफ सांगूं शकना
कित्याक सांगले जाल्यार तांकां ट्रान्सफर करतले जाल्यार आनी कितें करतले म्हणून ते सांगिना ते पोटाचे खळगेक लागून हे काम करतात आणि हे जे इंजिनियर बसलेले आहात हे मिनिस्टर जे आमच्या गोंयान जे बसलेले आहात MLA बसलेले आहात हे गोंयच्या लोकांक बसलेले ना सेफ्टी गोंयकारांची न्ही त्यांची फॅमिलीची सेफ्टी कोण करतात रिस्पॉन्सिबल जे सगळे कारणा खातीर आता हे सेफ्टी आता जे हे जे कोण मिनिस्टरूच न्ही हो हो गोंयचो CM हा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा की तेजे व्हडले अधिकारी आहा कोण कोण आता हेड ऑफ फॅमिली कोण गोंयचो CM न्ही गोंयचो CM शिवाय तुका काय जायना आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सेपरेट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आहा तेका सुदीन ढवळीकराक फक्त बॅगा जाय तांकां लोकांचे काय पडलेले ना CM हो जो आहा न्ही ढवळीकर बॅगा दीत जाल्यार तो काय उलयना लोकांचे काय पडलेले ना सेफ्टी गोंयकारांक कांयच ना आमी गोंयच्या जनते कडेन आनी सांगता सुदीन ढवळीकर आणि हे जे मनीस जे आसा आनी गोंयच्या लोकांक काम करिनात ते आनी आतां इलेक्शन म्हणटकूच प्रत्येक फोंडा तालुक्यातल्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हे तुमी उदाहरण घेयात आमचे गोंयचे भुरगे काम करून जर जॉबाक पयशे दितात हे लायनमॅनांक पयशे घेतात आनी कसले पयशे घेतात आणि हे भुरगे आमचे पेरंट्स तांकां दिता पोटाचे खळगे लागून गोंयचे भुरगे आमचे सेफ्टी कार्ड मेळना सरकारा कडल्यान म्हणून हे सरकार आमी निशेध करता तुम्ही RTI बीन घातल्या की डिपार्टमेंटान अजून मेरेन जावं फायनान्शियल इयराक कितकी सेफ्टी म्हणजे PPE किट जे म्हणटा सेफ्टी शूज ग्लावज हे कितकीशे तेजेर खर्च केला कितकी विकते घेतल्या हेजेर RTI बीन कितें घातला RTI चो प्रश्न कित्याक घेतल्या शिवाय ते घेतले जाल्यार तांकां ती सेफ्टी दिवपाकूच जाय ना प्रश्न कितें आसा बाबा, हो आमी- लिकेज करंट मारला आनी घेतले म्हणून दाखयले आनी पयशे खाले जाल्यार तेजेर कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलं तुम्ही क्वेश्चन केलो आमी RTI मागलेली ना जेन्ना गाडी जेन्ना हांगा लायनीचेर चलता सायडीचेर जेन्ना सुपरवायझर जेन्ना गाडी जेन्ना खांब्याचेर जेन्ना कोण कोण चडटा न्ही तेन्ना तेणी आमकां हातीन दिसता मरे कोणाच्या हातीक बेश्टे प्लास्टीक घातलेले आसता पांयांक सेफ्टी शूज नासता तेन्ना आमकां कळटा न्ही हे कळटा आमकां तेंचे कडेन हातीन कांय हे दिना म्हणून कसले तांकां गव्हर्मेंट प्रिकॉशन कांयच दिना म्हणून RTI मागोवंक गेले जाल्यार RTI आज यो फाल्यां करतात ते काही डॉक्युमेंट अवेलेबल आसा म्हणटा काही डॉक्युमेंट अवेलेबल ना म्हणटात ते हे RTI डॉक्युमेंट जे आमी तेंचेर मागूंक वयता न्ही आयज यो फाल्यां यो परवा यो आयज यो कांयच फायदो ना RTI मागून हेंचे कडेन RTI मागले आज यो फाल्यां करतात आतां RTI हेका लागून आमी स्पेशल मागता मागूंक नासली आतां मुद्दम मागता आनी हेच्या फुडें प्रत्येक गोंयकारांक सांगता जर अशी गाडी जर कोण लायटीच्या खांब्यार जर चडलो जाल्यार तुमी स्टॉप करात तेका आनी सांगात की हांगा वयर खांब्यार चडटा आसतना आमच्या भुरग्याक फुडें धोका आसा तेका लागून जर कोणी जबाबदारी घेतली तर तेणी मरे लॉ बुकाची सायन मारपाक जाय हो सुपरवायझर तेज्या वांगडा आसपाक जाय इंजिनियर वांगडा आसपाक जाय आनी लायटीचे खांबे चडोवपाचो आनी हे इंजिनियर जो इंचार्ज जो आसा हांगा बरोबर तो जबाब तेका चपलांनी मारपाक जाय आनी तेजे फाटोफाट सुदीन ढवळीकारांनी चपलाक मारपाक जाय जाल्यार सुदारपाक नाय आमदार आमी मिनिस्टर केन्ना जावचे ना हे गोंयच्या लोकांक हे उदाहरण आसा व्हडले आनी हे जे आसा न्ही सुदीन ढवळीकर हो जर तुजो चेडो जर आसलो न्हू तूं कितें करतलो आसलो रे सांग म्हाका तूं नाल्यार गोंयच्या आमदाराचो चेडो आसलो कोणाचो मिनिस्टराचो चेडो आसलो असो जर मेळ्ळ्यार तुमी कितें करता आसले झपाझप थंय वयतले आसले आनी म्हणटाले ते इंजिनियराची एक्शन घेवया म्हणून जोपर्यंत एक्शन घेना न्हू तोपर्यंत हीच गजाली आसतली लॉ अँड ऑर्डर काबार जाला लॉ आनी ऑर्डर कंप्लीट काबार जाल्लेली आहा आनी गोंय हे सेफ ना हे सरकाराच्या भितर कोणी येतात कोणी सोडतात कोणी चल्ले हांगासून हे सरकार हे तसलेच जाल्लेले आसा BJPचे सरकाराचे भ्रष्ट जनता पार्टी कांयच उलोवपाचो फायदो ना हेंचेर थँक्यू देव बरोबर